नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जायका केशी दिगंबराची कस्टडी चौकशी जावंकूच जाय। क्रायम ब्रांचीचो आर्ग्युमेंट। जेम्स मॅकलंगाचो माफी अर्ज खंय? कोर्टाची क्रायम ब्रांचीचेर बडी। चर्चिलाचे धुवे आड पोलीस कागाळ। बुधवारा एफसी गोवा आणि पोरूचे वस्ताद एथलेटिको दी कोलकाता मजगती झूज। कोलकाताचो मार्की प्लेयर पोस्तिगा दुखापतीक लागून खेळचो ना। एफसी गोवा दर एकलो गोंयकार वांटेकार। मर्चंडायज फॅन्सांचेर एफसी गोवा दितलो चड लक्ष। सहमालक श्रीनिवास न्यापो उलयलो एक्सक्लुझिव्ह प्रुडंटाकडे। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान केले 474 कोटीचे 7 प्रकल्प क्लियर। प्रकल्पातल्या 922 नोकऱ्यो। कुठ्ठाळे 3 प्रकल्प। नुवे, धारगर, वेर्णे, शिरोड्या 4 नवे उद्योग। आल्लेकारान घेतली मंत्रीपदाची जबाबदारी। सभापती पदाची आवड नासली तरी पदाक न्याय दिलो। दिल्ल्या खात्यांक न्याय दितलो। आल्लेकाराची मिडियाक जाप। आणि पासपोर्ट अधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज पणजेचे सीबीआय कोर्टान मारलो भायर। आग्नेलाक सीबीआय केन्नाय अटक करपाक मेकळी। खबर विस्तारान। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची खंयच्याय परिस्थितीत कस्टडीत चौकशी जावंकूच जाय म्हणून क्रायम ब्रांचीन कोर्टात आर्ग्युमेंट घाला। दुसरे वटेन चर्चिलाचे जामीन अर्जाचेर सुनावणी घेतना लुईस बर्जराचो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलंगाचो माफीचो अर्ज खंय पावलो काय म्हूण कोर्टान क्रायम ब्रांचीचेर बडी मारल्या। मॅकलंगान अमेरिकेच्या कोर्टाकडेन माफीचो अर्ज केला। इतले मजगती चर्चिलाची धूव शॅरन आलेमांव धमकी दिता म्हूण खासा सरकारी वकील राजीव गोमसान पणजे पुलिसेंत कागाळ केल्या। जायका लाच प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो अटकपूर्व जामीन अर्ज रद्द करचो म्हूण क्रायम ब्रांचीन घाल्ले आव्हान अर्जाचेर हायकोर्टात सुनावणी जाली। सुनावणे वेळार क्रायम ब्रांचीन घाल्ले आर्ग्युमेंट अशे: दिगंबराची कस्टडी कित्याक? गायब आशिल्ली जायका फायल परत मेळोवंक तशेंच लाच दिल्ली रक्कम वसूल करूंक दिगंबराची कस्टडी जाय। आरटीआय गुड्डुलसावा भशेन दिगंबर पुरावे ना करपाक शकता म्हूण क्रायम ब्रांचीन आर्ग्युमेंट घालो। केशीचेर बुधवारा आर्ग्युमेंट चालू उरतले। बुधवारा दिगंबराचो आदोगाद आर्ग्युमेंट घालतलो। दुसरे वटेन पणजेच्या खासा कोर्टान मंगळारा चर्चिल आलेमांवाच्या जामिनाचेर सुनावणी घेतली। चर्चिलाच्या आदोगादान आरोपपत्राचे वैधतेचेर प्रस्न केलो। ह्या केशी संदर्भातले नेमके जाय ते डॉक्युमेंट सोडून भलतेच डॉक्युमेंट आरोपपत्राक जोडल्यात म्हूण चर्चिलान आर्ग्युमेंट घालो। चर्चिलाचे आर्ग्युमेंट: चौकशी पुराय जावचे पयलींच आरोपपत्र घाला। साक्षीदारांच्या जबान्यांनी विरोधाभास। गुन्यांवाची नेमकी तारीख आनी वेळ नमूद ना। लाच रक्कम कितली ते साक्षीदारांनी सांगूंक ना। ताचेर सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। चर्चिलाच्या भुमिकेचेर चौकशी पुराय। गुन्यांवाच्या 5 वर्सां उपरांत जबानी घेतिल्ल्यान साक्षीदारांच्या जबानेत मातसो फरक। सद्याच्या परिस्थितीन तारीख वेळ घालूंक ना हाचो चर्चिलाक लाव मेळूंक शकना। चर्चिलान लाच मागली आनी घेतली म्हूण केस। केशीचेर बुधवारा आर्ग्युमेंट चालू उरतले। इतले मजगती खासा सरकारी वकील राजीव गोमसान चर्चिलाच्या धुवे आड कागाळ केल्या। शॅरॉन आलेमांवान आपल्याक धमकी दिली म्हूण राजीव गोमसान पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या। आर्ग्युमेंटा उपरांत कोर्टांतल्यान भायर आयलो तेन्ना आपल्याक धमकी दिली म्हूण गोमसाची कागाळ। दुसरे वटेन आपूण राजीव गोमसाक मेळूंक ना वा ताचे कडेन उलोवंक ना म्हूण शॅरन आलेमांवान पणजे पुलिसांक सांगला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। आयएसएलांत एफसी गोवाची दुसरी मॅच पोरूच्या वस्ताद एथलेटिको दी कोलकाता कडेन बुधवारा जाता। दोनूय टीमीची सुरवात बरेपैकी जाल्या। दोगांनी पयल्यो मॅची जिखल्यात। एफसी गोवा घरच्या मैदानार कोलकाता कडेन पोरू सेमीफायनलींत हरिल्ले। दोनूय टीमी मजगती पोरू बरीच कास्की सावाय जाल्ली। बुधवारची मॅच पेजाद जातलीशी दिसता। कोलकाताचो मार्की प्लेयर हेल्डर पोस्तिगा दुखापतीक लागून बुधवारा खेळूंक पावचो ना म्हूण तांचो कोच सांगता।
पोरूच्या घडामोडींचो अनुच्या मॅचीत वतना कांयच विचार करचो ना अशें FC गोवाचो कोच जिको म्हणटा. Está com uma rivalidade como nada, é jogo, todos os jogadores mudaram. Tomorrow match, it is a regular game. For us, has no rivalry, these kind of things, you know. They changed a lot of players. We have changed also, so it's a new game. So and we have to be prepared to face them. Delhi looked a lot better passing the ball in the midfield and stitching an attack together. What improvements you would like to see in FC Goa team when they take on Atletico de Kolkata tomorrow? Controlar se você não oferece perigo. There is no point for you control the match if you don't offer like danger to the other team. Nós oferecemos perigo o tempo todo. Where we were like attacking in very dangerous plays all the time. Tivemos muitas oportunidades. We had so many opportunities, of course. Se a gente puder ter oportunidade de controlar o jogo, melhor ainda. If you can have opportunity to control the match, it's very good. Mas o importante é que nós criamos muito e é normal que o adversário também tenha oportunidade para criar, porque é bom time e tem bons jogadores. It is very good for us to create opportunities like we create so many, and of course other team, the opponent has also many opportunities. It is normal because they are a good team. चेन्नईत खेळताना 2 गोल मारून मागीर कोलकाताचो मार्की प्लेयर हेल्डर पोस्टिका दुखापतग्रस्त जालो. तो ही मॅच खेळचो ना अशें कोच आंतोनियो अबास म्हणटा. Helder Postiga has a serious injury. Maybe we can not have the player during 1 month. Bad news for us, but I have a lot of confidence in my rest of the players. No? I think that we can substitute Helder Postiga with guarantee. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. FC गोवा दर एकलो गोंयकार वांटेकार आता मर्चंडायज आनी फॅन्सांचेर चड लक्ष घालतले म्हणून FC गोवाचो सहमालक श्रीनिवास धेंपो प्रुडंटा कडेन उलयलो. ही ताची एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत. FC गोवाक आता मोठो स्टेडियम आनी तसल्यो स्वताच्यो कायमस्वरुपी गजाली जाय. गोंयांत असो स्टेडियम जावंक शकता. FC गोवान एक पुरस्कार तो कसो कमयलो, जिको FC गोवाक कितलो मोलादीक, ताचेर श्रीनिवास धेंपो उलयलो. डेप्युटी सीएमाच्या दोळ्यान दुका पळयल्ली आसा लास्ट जेन्ना आमी सेमीफायनल हारल्या. कित्याक व्हडले व्हडले लोक व्हिपिंग दुका म्हणजे ती कंट्रोल करून न्हय, इट वॉज अनकंट्रोलेबल. लोक तर सांगूच नका तूं कितले लोक रोडून गेले ते हांवें पळयले. असो इमोशन तयार करपाक म्हाका दिसता ते ISLान कदाचित पळयलां की गोंयच्या लोकांक फुटबॉल आवडयना, दे एडॉप्ट फुटबॉल एज देअर फॅमिली. म्हणटकच आमकां जे अंदू स्पॉन्सर मेळ्ळा न्हय, दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तुवें म्हणला तशें. एक गोवा इज एन इंटरनॅशनल नेम फुटबॉलानूच न्हय, टुरिजमान म्हण. आज गोंय म्हणलें न्हय म्हणून आमी पळय लोकांनी सगळ्यांनी कितें केलां, मुंबय सिटी FC, दिल्ली डायनेमोज, चेन्नईयन आमी फक्त FC गोवा म्हणलो. गोंयच्या सारक्यांनी नांव बरोबर. यू डोंट नीड अनदर वर्ड टू ताका लागून अनदर एडजेक्टिव्ह. ताका लागून आमकां स्पॉन्सर मेळटा. जिकोक एकूच सांगलें आमी, म्हणल्यार यू हॅव एंटायर फ्रीडम टू चूज युअर टीम बिकॉज वी हॅव फेथ इन यू. पूण एक जाता तितले गोंयकार भुरगे घे म्हणून मागीर ताणें वितोरिनो घेतलो, किनन अल्मेदा घेतलो, यु नो लुईस बारेटो गोलकीपर घेतलो. म्हणजे वी सॉ दॅट. आनी आमचो एक विश आसा की जाता तितले 5-6 जितले अलाउड आसा ISLान ते तर गोंयकार आनी इंटरनॅशनल. पळय मरे रोमियो आनी मंदाराज दे प्ले इंटरनॅशनल लेवल ऑफ फुटबॉल. पळय ज्या दृश्टीन ते खेळ्ळे, आय मीन दॅट इज द guidance of Zico and the enthusiasm of the crowd. You can think when your club is 10, 15, 20 years old, you have a sort of a museum. Thai kone amkyan kone 100 goal marillo taji jersey. These are things which create passion, and taka lagun in the long run we need our own permanent place. तुझं स्वताचं स्टेडियम जाय, थंय तुजो क्लब हाऊस जाय, थंय तुझे रेस्टॉरंट जाय, थंय तुका भुरग्यांक सांचे अकॅडमी ट्रेनिंग जाय, थंय मागीर व्हडले व्हडले प्लेयर तुजे येवन तांचे बरोबर मिंगल जावपाक. यू कॅन डू द स्काउटिंग ऑल्सो. दिस इज ऑल नॉट रॉकेट सायन्स. दिस इज अ प्रूवन मॉडेल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. म्हणजे हाजेर विचार करचो प्रॉपर स्काउटिंग ऑल्सो. वी कॅन गो टू दॅट लेवल ऑफ हे लॉंग रन. आमी हाजेर विचार करचो पडटलो, कित्याक जशी टीम एस्टॅब्लिश जाता आनी सेटल जाता,
हाजेर आमी खूब भर घालचो पडटा. And is one team, one dream. So गोंयकार्स can expect a theater of dreams in Goa. एब्सोल्युटली. आनी म्हाका दिसता खरें तूं म्हणटा तशें न्ही, फुटबॉल आवडप आनी फुटबॉलान एज्युकेटेड आसप हातूंत खूब फरक आसा. आज पळय तूं कोणूय वचून आज आदिदासाची जर्सी घेता, तो इन्व्हेस्ट करता न्ही. हांवें आनी राजबाबान FC गोवान इन्व्हेस्ट केला जाय, तो आदिदास जर्सीन इन्व्हेस्ट कर. 2,000 रुपया म्हणजे फकाणा न्हय. तू जर्सीक 2,000 मोडटा, सेकंड थिंग तिकेटीक 1,000 मोडटा, म्हणजे एका फुटबॉल मॅचीक तू 3,000 मोडटा. बरोबर. पण कित्याक करता तो? तोय ताजो इन्व्हेस्टमेंट पळयता. बरोबर. इन वॉट एव्हर मॅनर, इट मे नॉट बी ओनली मॉनिटरी. आपल्याक झेपता त्या प्रमाणे इन्व्हेस्ट करता. एव्हरी गोवन इज इन्व्हेस्टिंग इन फुटबॉल. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मंगळारा 7 प्रकल्प मंजूर केले. बोर्डान सुमार 474 कोटीचे 7 प्रकल्प क्लियर केल्यात. ह्या प्रकल्पांतल्यान 922 जाणांक नोकरेची संद मेळटली. 7 प्रकल्पांत कुठ्ठाळे 2 फार्मास्युटिकल आणि 1 हॉटेल येतले. त्या भायर तुये, वेर्णा, धारगळे आणि शिरोडे मेळून 4 नवे उद्देग येतात. आज 7च प्रोजेक्ट घेतले जे अत्यंत हे असले, क्लियर असले असे घेतले. 7 प्रोजेक्टांत 2 फार्मा आसात, 1 टुरिस्टीक हॉटेल आसा आणि 4 हे मॅन्युफॅक्चरींग आसा. 7 मेळून प्रोजेक्टांत इन्व्हेस्टमेंट 474 crores आसा आणि प्रोबेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 929 आसा. सगळेच क्लियर आसात ते बहुतेक. इमिजिएट काही जाणांचो म्हयन्या भितर सुरू जातले, 2 म्हयन्यांत सुरू जातले अशें आसात. म्हणजे प्रत्यक्ष बांदकाम बीन, पण बहुतेक 6 म्हयन्यान चालू जाणारो बीन आसा भितर. एक आतां पर्यंत जे घेतलेले हे 7 आसात, हेच्या पयलीं 46 आसात पयलीं घेतलेले. आणि म्हज्या अंदाजान पेंडींग जे आज आसात ते 30 आसात अजून. हे सगळेच म्हणजे ॲटलिस्ट 80% ऑफ जो स्टाफ आसा न्ही, जो एम्प्लॉई आसतलो तो गोंयचो आसतलो. घेऊ एक विराम.